मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी पळयता की जिवितांत देवाची येवजण आसा आनी आमची येवजण आसा. आनी खुबशे फावटी आमी पळयता की आमी आमचे येवजणे प्रमाणे जिवीत जिवंक सोदता आनी ह्या खातीर खुबशे फावटी आमी निरायशी जाता. आमी मागणें करता आनी आमकां दिसता की देवान आमचे मागणें आयकून घेवंक ना. पूण खुबशे फावटी जे कितें आमी चिंतता, जे आमी कितें करूंक सोदता ते देवाचे येवजणे प्रमाणे नासता. आनी ह्या खातीर खुबशे फावटी आमी दुसऱ्या वाटेन वा दुसऱ्या मार्गार चलतात. आयचे शुभ वर्तमानान जेजू एक वेपारी विशीं आमकां सांगूंक सोदता की जिवितांत जे कितें देवान आमकां देणी दिलेली आसा ती देणी आमी दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर वापरूंक जाय. आमी पळयता की मोल्यांचो धोनी आसलो, ताणें आपले भाट कुलवाड्यांक दिले. पूण हे कुलवाडे जे आसले ते खूब स्वार्थी आसले. आमी पळयता की ह्या धोनीन एका चाकराक दुसऱ्या चाकराक धाडलो आनी निमाणे कडेन आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारून उडयलो. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की मागीर धोनी येतलो आनी जेजू म्हणटा नाश करतलो आनी मळो दुसऱ्यांक दितलो. तशेंच आमच्या जिवितांत जी देणी आमकां देवान दिल्ली आसा ती देणी आमी आमचेच खातीर वापरली जाल्यार आमी पळयतले की आमची उदरगत जावची ना. पूण ही देणी आमी दुसऱ्या खातीर वापरली जाल्यार देव आमकां आनीक बेसांव दितलो आनी आमी पळयतलो की आमचें जिवीत सुफळ बरीत जातलें. आयच्या पयल्या वाचपांत सान पेद्रू आमकां आमचो भावार्थ खोलोवंक आपयता. जायते फावटी आमी पळयता की आमी जे कितें करता तें भावार्थ नासतना करता. पूण आमी पळयता की आमच्या आदी जी सांतां भोगतां आसा तांच्या जिवितार आमी नियाळ घातलो जाल्यार आमी पळयता की ताणें आपलें जिवीत देवाचे आदारून सोडलें. आनी अशें आमी पळयता की देव तांचे वरवीं काम करतालो, कित्याक तांकां भावार्थ आसलो आनी ह्या भावार्था प्रमाणे ते आपलें जिवीत जियेताले. आनी ह्या भावार्था वरवीं तांणी एकामेकाक आनी दुसऱ्यांकूय जेजूची बरी खबर परगटली. तशेंच शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की जे धर्मशास्त्री आसले ते जेजूक धरूंक सोदताले, पूण तांकां खरो वेळ मेळूंक नासलो. कित्याक जे कितें जेजू उलयतालो ते तांकां तांच्या जिविताक लागताले, कित्याक तांकां खबर आसलें की जे कितें ते करता ते तांच्या खातीर ते करताले, लोकांच्या बरेपणा खातीर न्हय, देवाच्या बरेपणा खातीर न्हय, पूण ते तांच्या खातीर करताले, तांचे स्वार्थी खातीर करताले. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की ते लोकांक भियेताले, कित्याक तांकां खबर आसलें की जे कितें ते करता ते सारकें नासलें. तशेंच आमी आमच्या जिवितांतूय पळयता की जेन्ना आमी कितें वायट करता, कितें आमी वायट चिंतता तेन्ना आमकां आमच्या काळजांत कळटा आनी देवाकूय खबर आसता. तर ह्या खातीर आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी खेरीतपणी मागुया की जी देणी देवान आमकां दिलेली आसा ही देणी आमी दुसऱ्या खातीर, दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक, तशेंच भावार्थान खोलायेन आमचें जिवीत जिवंक देवा लागीं ही कृपा मागुया.